राज हाऊसिंग प्रस्तुत स्वाभिमान 2019 गोवा पोलीस पुरस्कार सोहळो आयोजक इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा आणि राजश्री क्रिएशन्स गोवा।
इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 पोलीस पुरस्कार सोहळा. Presented by Raj Housing Private Limited and organized by Rajashri Creations Goa. Supported by Devashri Nirman LLP, Timlo Private Limited, LIC of India, Art and Culture Government of Goa, Goa Police, Edwins, The Crown Goa and Rajesh Dempo, Corporation of City of Panji. Beverage partners Real Goa, Real Group, stage partner Goa Tourism, travel partner Goa Miles, channel partner Prudent Media, radio partner Big 92.7 FM, venue partner Kala Academy, creative partner Digital Fusion, creative partner HK Digital Design Studios and magazine partner The Neutral View. तर कला अकादमीच्या या सैम सुंदर दर्या संगमार आमच्या खातीर दीस रात शी वत पावस कसलीच पर्वा करिनासतना वावुरपी पुलीस भावा भयणी विशींची कृतज्ञताय उक्तावपाक आमी सगळे हांगा जमल्यात. आणि ह्या सोबीत अशा सांजवेळा दर्या संगमाचेर सुर्या फाटल्यान अस्तंतेक वता आसतना एक नवो सुर्या उदेतेक आपली किरणां धर्तरेर घालीत हांगा उदेता. हय, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 प्रेझेंटेड बाय राज हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ऑर्गनायज्ड बाय राजश्री क्रिएशन्स गोवा. एक नवी सुरवात घडये सबंद देशां भितर पुलिसांच्या विशींची कृतज्ञताय उक्तावन तांकां पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत करपाची. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी राष्ट्रीय पावंड्यार भारताचे राष्ट्रपती आणि गोंयांत मानादीक राज्यपाल फुडारपण करतात अशी ही खाशेली संस्था. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे देशभरात सुमार 700 फाटे आसात आणि ही संस्था मानवतावाद आणि स्वयंसेवी तत्वान वावुरता. गोंयभर भलायकी तशेंच रोजगार निर्मणीच्या मळार आसा, तशेंच विद्यालयांनी भलायके संबंधी साबार कार्यावळी राबोवन राज्याच्या उदरगतीक हातभार लायता. घर हें एक सपन, आपल्या कल्पनेतलें एक घर आसचें अशें दरेकल्याक दिसता. पूण घर घेतना विंगड विंगड आवडी आनी सांगातगत साबार अडचणी मुखार आसतात. अशाच सपनाळू लोकांच्यो गरजो नदरे मुखार दवरून आकर्शक आनी मजबूत घरांची बांदणी करता राज हाऊसिंग ही गोंयांतली नामनेची आनी आघाडीची कंपनी. उण्यांत उण्या मोलांत बऱ्यांत बरी वास्तू दिवप ही मोख आसा राज हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची. स्वताची सरकारी नोकरी सोडून बांदकाम वेवसायांत आयिल्ले संदीप बाब निगळे ह्या कंपनीचें फुडारपण करतात आनी आपल्या राज फावंडेशन वरवीं साबार शिक्षणीक तशेंच सांस्कृतीक प्रकल्पांक आदार करतात. राजश्री क्रिएशन्स स्वाभिमान 2019चे आयोजक, चित्रपट निर्मणी, साहित्य निर्मणी, इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा भोव आंगांनी वावुरपी राजश्री क्रिएशन्सान आयचो हो रंगरंग्याळो पुरस्कार भेटोवपी सुवाळो घडोवन हाडला. राजश्री क्रिएशन्साचे आनीकूय अशे इव्हेंट्स घडोवन हाडपाचो बेत आसा. अशें ह्या सोबीत अशा ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्या समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. खास करून जे पुरस्कार फावो जाल्ले पुलीस अधिकारी हांगा आयज आमचे मदीं आसात तांकां उर्बेभरीत येवकार. आनी उर्बेभरीत येवकार गोंय राज्याचे मानादीक कला आनी संस्कृती मंत्री श्री गोविंद बाब गावडे हांकांय बी. सुवाळ्याच्या सुरवेक हांसत्या तोंडाचे आनी समाज वावरांत सदांच मुखार आशिल्ले राज हाऊसिंगचे संदीप बाब निगळे हांचे कडेन मागता तांणी सगळ्यांक येवकार दिवचो. सगळ्यांक बरी सांज हांव येता. स्वाभिमान 2019 ह्या सुवाळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमचे मदीं आशिल्ले खाशेले सोयरे गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री म्हजे इश्ट भोवमानेस्त गोविंदबाब गावडे, त्याच प्रमाण इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे चेअरमॅन भोवमानेस्त गौरीशबाब धोंड, वायस चेअरमॅन मांगिरीशबाब रायकार, मॅनेजिंग कमिटीचे एक सदस्य गंगाराम मोरजकर बाब, हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी, त्याच प्रमाण पोलीस अधिकारी, तांचे सगळे कुटुंबीय, जांकां आयज अवॉर्ड मेळटले ते सगळे पोलीस अधिकारी आनी तुमी सगळे जाण जे आयज पोलिसांचे कौतुक करपाक हांगसर हाजीर आशिल्ले सगळे भावांनो आनी भयणांनो. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा, राजश्री क्रिएशन आनी राज हाऊसिंग डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड हांचे वतीन हांव तुमच्या सगळ्यांचे उर्बेभरीत येवकार दिता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमी समाजान वावुरतात तेन्ना कितलेशेच घटक आमची मदत आमच्या सोसायटीन वावुरतना आमकां करतात. तातूंतलो एक म्हत्वाचो घटक म्हळ्यार पुलीस डिपार्टमेंट. आनी आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी खंयचोय सण जेन्ना साजरो करतात, मागीर ती गणेश चतुर्थी आसूं, दिवाळी आसूं किंवा क्रिसमस आसूं किंवा ईद आसूं, तेन्ना आमी सगळे जाण आमच्या परिवारा बरोबर आनंदान आपलो तो सण सगळे जाण साजरो करतात. पूण आमचे पोलीस भाव आपले परिवारा पासून पयस रावन आमच्या सगळ्यांचें रक्षण करपाचें काम करतात. आतांच सिद्धिबायन म्हटलां तशेंच की आपली जिवाची पर्वा न करता आनी आमकां सगळ्यांचें रक्षण करपा खातीर सगळे पोलीस भाव वावुरतात. ते आमकां दिसनात, आमकां जेन्ना पयलें आमकां तांचे भितरलें काम खबर नासतात. आनी आमचे जनरली आमी अशें जाता की जेन्ना कितें एक तांचे कडल्यान चूक जर जाली जाल्यार आमी तांची टिका सगळे जाण टिका करपाक लागतात. पूण म्हाका दिसता की
तांणी ते जें कितें बरें काम करतात तें काम लोकां मुखार येना, तांचें एप्रिसिएशन जायना खुबदां, आनी ताका लागूनच ताची दखल घेवन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, राजश्री क्रिएशन आणि राज हावजिंग डेव्हलपमेंट प्रायवेट लिमिटेड आणि बाकी सगळे जे कोण ह्या आयोजनात भाग घेवपी आसात त्या सगळ्यांनी एक ठराव घेतलो की जशें महाराष्ट्रांत पुलीस दिना दिसा पुलिसां खातीर अवॉर्ड दिले वता तशें गोंयच्या पुलिसां खातीर अवॉर्ड दिवपाचो एक मानस ह्या सगळ्या संस्थांनी म्हणून केलो आनी आयज म्हणूनच ह्या अवॉर्डा खातीर आमी सगळे जाण हांगा हाजीर आसात. ह्या अवॉर्ड दिता आसतनाच मनोरंजनाचे कार्यक्रम हांगासर सादर जातले. भाऊ कदम मागीर म्हणजे चला हवा येऊ द्याची सगळी टीम हांगासर आपली कला पेश करतले. बॉलिवूड सिंगर आसात ते हांगासर आपली कला पेश करतले. ह्या सगळ्या मनोरंजनाचो आनंद घेता आसतनात तुमी सगळे पुलिसांचे हांगा कौतुक करतले अशी आस्त हांगासर प्रगट येता. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिवन म्हजे येवकाराचें भाशण हांगासर थांबयता. सगळे पुलीस जे हांगासर आसात तांचे कुटुंबीय जे आसात तांचे अवॉर्ड पुलीस अवॉर्ड जांकां मेळटले ते हांगासर आसात तांच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो मारून आमी तांचें स्वागत करुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं संदीप बाब. तर मानेस्तानो पुलीस अवॉर्ड्सच्या संगीतमय सुरवाती उपरांत आणि संदीप बाब निगळे हांणी दिल्ल्या मोगाळ येवकारा उपरांत आमी आतां माचेर आपयतात गोंयची म्युजिकल सेन्सेशन बाय सोनिया शिरसाठीका. तुमच्या मुखार सोनिया. निळ्या निळ्या दर्यामध्ये दर्याच्या धारामध्ये दिसता तू म्हाका. वेळवेल्या वाऱ्यामध्ये रेवितुल्या घरामध्ये दिसता तू म्हाका. गोवा आमचे सोबीत सैमाचे सुंदर सोबीतायचे गोवा तू स्वरूपायचे. माडावेल्या घोटेरा तू सुकणी शिवणी गायता ती येवकाराक सुंदरी गायना. मळबाच्या नितळ माळार भिरी पारव्याची उमेदीन हसता उठना. येवकाराक धोलता ते माडाचे हात घरादारा लागता ती भावार्थाची वाट. गोवा आमचे सोबीत सैमाचे सुंदर सोबीतायचे गोवा तू स्वरूपायचे. पाचव्या शेतानी ओतली वता भंगराळी वजऱ्या घुंगराची पायजणा. तांबडे माती वाटांनी खेळटात त्यो सावळ्याची देखणी दुलपदा. मनीसपण एक चाराचे मायनी मोगाचे माय पासा परमळाचे फुला पोरसाचे. गोवा आमचे सोबीत सैमाचे सुंदर सोबीतायचे गोवा तू
स्वरूपाचे निळ्या निळ्या दर्यामध्ये दर्याच्या धारामध्ये दिसता तू म्हाका वेळवेळ्या वाऱ्यामध्ये रेवितुल्या घरामध्ये दिसता तू म्हाका गोवा आमचे सोबीत सैमाचे सुंदर सोबीतायचे गोवा तू स्वरूपायचे Those were lyrics by Dr. Purnanand Chari and music by E.R. Vinay. आणि फुडले जे कांतार तुमचे बरोबर I would like to present is called Sukne Sukne. सुकणे जावन उठा मोगान बोटी करून पाशिता राची मोगाची सपना सपनेता तू म्हूण सोस म्हूण उशी पोशेता ए म्हज्या मोगा आशेता तुका देंगेन दोन म्हाका भिये नाका हांव रावता तुका तुज म्हज्या सुका दामून ये बेगीन लजो नाका सुकणे जावन उठा मोगान गोटे करून पाशेता राची मोगाची सपना सपनेता तू म्हूण सोस म्हूण उशी पोशेता पिशी सोगली जाल्या पिशी मोगाक लागून जाल्या उशी मोगाचीच बुकेन आसा उपाशी रे वेळ लायनाका योग म्हजीशी तू कित्याक आसताय निजाशी पोसताय म्हाका पळोवन लोचताय लोंजो नाकाय तू कुवत दिसताय भितरल्यान शिजताय मोग मुजो कोरताय कित्याक रावताय यो पिशी सोगली जाल्या पिशी मोगाक लागून जाल्या उशी मोगाचीच बुकेन आसा उपाशी रे वेळ लायनाका योग म्हजीशी मोगान तुज्या बोटेली सेतेंब्रा काजार आमी जावची ओतुंब्रा आनी मुनाक आमी वेचे नोव्हेंब्रान ते गाजा देल्या फुडल्या डिसेंब्रान आसताय तू कित्याक आसताय आमुरकोच आसताय आसो नाकाय तू कुवत दिसताय भितरल्यान शिजताय मोमोजो कोरताय कित्याक रावताय तुझ्या बोटेली सेतेंब्रा काजार आमी जावची ओतुंब्रा आनी मुनाक आमी वेचे नोव्हेंब्रा ते गाजा देल्या फुडल्या डिसेंब्रान ते गाजा देल्या फुडल्या डिसेंब्रान ते गाजा देल्या फुडल्या डिसेंब्रान देव बरें करूं. थँक्यू. संगीत आणि गीताच्या सुरेल सांगातान या कार्यावळीची सुबीत अशी सुरवात जाल्या. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 प्रेजेंटेड बाय राज हाऊसिंग फोंडा आणि ऑर्गनायज्ड बाय राजश्री क्रिएशन्स गोवा.
खूप सोबीत सुरवात ह्या कार्यावळीची, ह्या उत्सवाची, ह्या महोत्सवाची जाल्ली आसा. आता फुडें कितें हो प्रश्न सगळ्यांकूच लागला. कला अकादमीचो हो सुंदर दर्या संगम वाठार, दर्याचो गाज, शीतळ वारे, उक्ते मळब, धवे फुल्ल चान्ने आनी सैमाचे हे अप्रूप जोडीक सोबीत अशी हिमाची. आणि आता आयच्या दिसाचे पयले पुरस्कार. आमी सुरवात करतात ती कॉन्स्टेबल आणि हेड कॉन्स्टेबल ह्या कॅटेगरींतल्यान. मागता मांगिरीश पै रायकार, वायस चेअरमॅन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी हांचे कडेन की तांणी माचयेर येवन पुरस्कार भेटोवचे आनी तांकां सांगात दिवचो इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे श्री गंगाराम मोरजकार हांणी. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 प्रेझेंटेड बाय राज हाऊसिंग फोंडा आणि ऑर्गनायज्ड बाय राजश्री क्रिएशन्स गोवा. आयच्या दिसाचो हो पयलो पुरस्कार फावो जाता श्री केशव नाईक हांकां. मागतात आनी माचयेर येवचे. श्री केशव झिलबा नायक 2001 वर्सा पुलीस खात्यात रुजू जाले. गोंयभरच्या साबार पुलीस स्थानकांनी तांणी आतां मेरेन काम केलां. आतां मेरेन पुराय निश्ठेन आनी प्रामाणीकपणान काम करून आपल्या वरिश्ठांची मर्जी संपादीत केल्या. गोंयभरच्या साबार भोवचर्चीत केसींच्या चौकशेत तांणी आपल्या वरिश्ठांक मोलादीक आदार केला. कायदो सुवेवस्था आनी कोर्ट कचेरींची तांकां मोलादीक म्हायती आसा. गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन पणजी हांणी तांच्या प्रामाणीक वावराची दखल घेवन तांचो भोवमान केला. तांकां डीजीपीज इन्सिग्निया मेडल लेगीत फावो जाला. केशव झिलबा नायक. देव बरें करूं मांगेरीश बाब. फुडलो पुरस्कार भेटोवंक माचयेर आपयता भोवमानेस्त आर्यन खेडेकार, गोंयचे मानादीक नांवाजते अशे डीजे, लोकप्रिय. तांच्या वांगडा आपयता माचयेर श्री मारियो पिंटो हांकां, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीचे एक धडाडीचे वांगडी. मागता सगळ्यां कडेन आमी सगळ्यांचो आमचो अपुरबायेचो लाडको आर्यन बाब, ज्यांचो आवाज आमी सदांच सकाळीं 7 ते 11 FM बिग FMचेर आयकतात. आर्यन तुका येवकार माचयेर. मारियो बाब तुमकां येवकार. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 प्रेझेंटेड बाय राज हाऊसिंग फोंडा आणि ऑर्गनायज्ड बाय राजश्री क्रिएशन्स गोवा. पुरस्कार फावो जाता गोरखनाथ गांवस हांकां. मागता गोरखनाथ गांवस हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. 26 एप्रिल 2001 दिसाक पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू जाले. सद्याक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर काम करतात. आतां मेरेन साबार पुलीस स्टेशनांनी तांणी काम केलां. आपल्या खास सुत्रां कडच्यान फुडाराक घडूं येता अशा गुन्यांवांची आदींच म्हायती मेळोवन ते घडचेच ना हाची ताये आतां मेरेन प्रभावीपणान जतनाय घेत आयल्यात. आपल्या वरिश्ठां कडेन आदराचें, सहकार्यां कडेन इश्टागतीचें आनी जनते कडेन सहकार्याचें नातें तांणी सांबाळून दवरलां. आपूण काम करतल्याच न्हय तर हेर पुलीस स्टेशनांकय तांच्या विस्तारीत नेटवर्काचो आयज मेरेन फायदो जाला. गोंयांत गाजिल्ल्या खून, बलात्कार तशेंच धर्मीक थळांची मोठमोठ प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांक धरपाक तांणी आतां मेरेन मोलाचें योगदान दिलां. श्री गोरखनाथ गांवस. तांच्या कुटुंबाकूय हांव माचयेर आपोवणें दिता. तांची फामील जर कोणी तांच्या वांगडा आयिल्ले आसत जाल्यार तांणी बी उपकार करून माचयेर येवचें आनी हो भोवमान तांच्या बरोबर स्विकारचो. कित्याक हो भोवमान तांच्या एकट्याचोच ना तर तुमच्या सगळ्यांचो आसा. घरच्यांचो सपोर्ट मेळटा म्हणून तर हे अधिकारी आमच्या सारक्या खातीर, सर्वसामान्य मनशां खातीर दीस रात दिवंक शकतात. आणि म्हणून जशी तोखणाय ह्या अधिकाऱ्यांची तशीच तोखणाय तांच्या घरच्यांचीय बी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फुडलो पुरस्कार भेटोवंक माचयेर आपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फुडलो पुरस्कार भेटोवंक माचयेर आपयता भोवमानेस्त श्री प्रशांत बाब नायक हांकां, रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष. श्री राजेश बाब साळगांवकर, तुमी प्रशांत बाबाक सांगात दिवचो हो पुरस्कार दिवपाक. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा स्वाभिमान 2019 प्रेझेंटेड बाय राज हाऊसिंग फोंडा आणि ऑर्गनायज्ड बाय राजश्री क्रिएशन्स गोवा. फावो जाता श्रीमती अनिता उमेश पावसकर हांकां. 1996 वर्सा लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण पुलीस खात्यात रुजू जाली. 2018 वर्सा बट्टी मेळून सद्याक कळंगूट पुलीस स्टेशनार
लेडी हेड कॉन्स्टेबल म्हूण वावुरता. तांच्या वावराची दखल घेवन डिसेंबर 2018 तांकां DGPचो इन्सिग्निया मेडल भेटोवन तांचो भोवमान केला. तांचे घरकार श्री उमेश पावसकर हे स्वता पुलीस खात्यांत काम करतात आनी तांकां 2014 वर्सा मुख्यमंत्री पदक फावो जाला. देव बरें करूं प्रशांत. तशेंच श्रीमती अनिता पावसकर हांकां. I really feel honored, and it is a nice gesture from the organizers, especially Indian Red Cross Society, Rajashri Groups and Raj Housing, because I've read somewhere that there is a lot of hunger for love and appreciation in this world, and in particularly I feel it is more relevant to our department because we rarely get any appreciation and any praises from the public, although we get, but not an gesture like this on a bigger platform wherein our families are being made involved in this, and the entire event has been organized spectacularly, and we really feel blessed and honored to receive this. Thank you so much.